येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरतपळ्याचे हेडलायन्स. बेतोडा कोयराचे साम्राज्य जाला तयार. दोळ्या मुखार कोयर आसून लेगीत कोणाचीच वचना नदर. हो वेस सोबीत सुंदर व्हाळात लागला व्हांवपाक. नितळ गोंयच्यो जाल्यात तिस्त्यो वाद्र्यो. कुंकळीच्या नव्या पालिका इमारतीत वर्सान वर्स पावसाचे उदक साठिल्ल्यान जाला स्विमींग पूल. पूण हाचेर सगळ्याचीच आडनदर चलिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला खंत. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेत जाली साबार विशयांचेर चर्चा. भलायकी सेवा खात्या खातीर सुमार 170 नेमणुकांक दिल्या मान्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोणाचोय कोमो रडो पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या कुंकळेच्या नव्या पालिका इमारतीची जाला. कितलेशीच वर्सां जाली इमारतीत पावसाचे उदक साठोवन स्विमींग पूल जाता. पूण हाजेर सगळ्यांचीच आडनदर चलिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायला. कुंकळेच्या आमदारान हांगा इंडोर स्विमींग पूल म्हणून उक्तावण करचो आनी थळाव्यांक दिवचो, नाजाल्यार बेगोबेग प्रस्न तडीक लावचो. थळाव्यांचे गाराणे पळयात. रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते कुंकळे आसात आनी ही जी कुंकळेची जी न्यू म्युनिसिपालिटी बांदली ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन आसा. आज तुम्ही पळयतात हो जो पावस पडलो ह्या पावसान ह्या म्युनिसिपालिटीचो जो बेसमेंट आसा वो कंप्लीट बुडले कडेन आसा. जेन्ना ही खबर जेन्ना कावन्सिलराक कळ्ळी त्या टायमार कावन्सिलर जो आसा विशाल देसाय हेणे इन्स्पेक्शन मागले. आज इंजिनियर येवन पळोवन गेल्यात आनी इंजिनियर जो आसा उदय देसाय हेणे डायरेक्शन एक कॉन्ट्रॅक्टराक दिले कडेन आसा की कशें करून ह्या उदकाची वाट फ्लो करून दिवपाची आनी त्याच बरोबर हांगा पंपींग लावून पंप बसोवन पंपींग करून हें उदक काडटले हे तेणी सांगले कडेन आसा. आमी जेन्ना जो कावन्सिलर आसा विशाल देसाय हेका विचारले त्या टायमार तेणी सांगले कडेन आसा की ही खंय तरी टॅक्निकल आसा हे मिस्टेक आसा. आज कुंकळे म्युनिसिपालिटीचे आख्खो जो बेसमेंट आसा हो भरले कडेन आसा आनीक हो सद्याक स्विमींग पूल जाल्ल्या सारको आसा. आज कावन्सिलरान म्हणला की हो स्विमींग पूल म्हणून आनी हितून स्विमींग करपाक दिवचे म्हणून. त्याच बरोबर हो जो इतलो बेसमेंट आसा हो फुल्ली भरले कडेन आसा. फाल्यां वायट कितें जर जालें तर रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. इंजिनियरींग सारकी नासले कारणान हे सगळे कडेन हे इश्यू अशें जाले कडेन आसात. कितें दिसता सांगपाचें म्हणजे जायत पयलीं ज्योती आलेमो आसतना हेजे एक्वायर केल्ली आनी हें शेत आमगेलें. ह्या शेतान उदक भरोन हें सगळें आख्खो बाजार बुडटालो. हें पयलीं पळोवपा जालें की शेतां उदका वाट खंयच्यान आसा ती पयलीं पळोवपा जालें आनी उदका वाटे पयलीं प्रोविजन दवरपा जालें आनी मागीर ह्या बिल्डिंगेक हात घालपा जालो. जेन्ना तेणें एक्वायर केली मागीर आमगे राजन येयलो तेन्ना तेणें बिल्डिंगेक हात घायलो. तेणें हात घायलो मागीर क्लॅपस येयलो. क्लॅपसान तेजें इनॉग्रेशन केलें आनी ती आतां बिल्डींग आमगे म्युनिसिपालिटी तशी आहा. आजुनूय म्युनिसिपालिटी हिंगा शिफ्ट जायना. आनी सांगपा म्हणजे जायत म्युनिसिपालिटी हे आतां म्हाका दिसता येवचे पयलीं मोठ्ठो काय दिसता. कित्याक उदक भरला उदक भरोन पळय आसा न्हू ते सगळे आख्खे सकल पार्किंग प्लेस केले पळय तेतून उदक भरता. आतां उदक भरपा लागल्यार कितलीं वर्सां जालीं. आज येता आमी इन्स्पेक्शना हांवें तांकां आपोवन हाडल्या आमगेलो एनी उदक आसा आनी तसो आमगे मार्केट इन्स्पेक्टर आमगे बाळसो येवन आमी आतां इन्स्पेक्शन केलां आनी तें आतां टेम्पररी तरी कितें कर म्हूण सांगलें तांकां. कित्याक वॉल घालून ते सायडीक उदक पळय येता भितर तें येवपाचें बंद कर म्हणा. पूण हें म्हाका दिसता हे पयलीं करता आसतना हे टॅक्निकल प्रॉब्लेम आहा ते म्हाका दिसता तेंचे मिस्टेक आहा. तेका तें कळोवंक जाय आसलें की उदकाचें प्रोविजन खंयच्यान दवरपा जाय तें. हें उदक भरतलें काय ना तें तेणी एक पावस पळोवपा जाय आसलो कितें उदक भरलें तेन्ना काम चालू आसतना उदक भरलेंय तेतून. आनी हांवें पसून त्या इंजिनियराक सांगिल्लें कोणा सुडाचो तो मागीर हांवें एक काम केलें त्या म्हाजेर मागीर बेजार जालो. थिंगा म्हाका मागीर त्रास करूंक लागलो कित्याक हांवें हिंगा उलयलो म्हणून. हिंगा आनी तें उदक हांवें दाखयलें ताका मागीर तें उदक वचपाक वाट खंयच्यान तूं म्हळ्यार आमकां कुंकळ्या बुडोवन मारता म्हणून सांगलें. आनी जालें तें आमकां पूण कुंकळ्यांत बाजारांत उदक येना पूण हिंगा ह्या बिल्डिंगेक उदक भरोन उरता. ह्या उदक भरलें म्हणून बाजारात उदक ना आतां. हय हिंगा उदक ही बिल्डींग काडल्यार आमकां उदक डायवर्ट जालें. हे नाल्यार उदक आख्खें बाजारांत वयतालें. ते बिल्डिंगे तें उदक तेवढें वयता आनी फुगोन येता हिंगा बिल्डिंगे भितर उरता. जाल्यार पंपींग करून काडटा म्हणल्यार जातलें. पंपींग करून काडटा म्हणल्यार तें पंपिंगाचें जातलें. पूण पावस येयल्यार परत वस्त जायत नाल्यार एक स्विमींग पूल केल्यात तेतून
आनी एवरी मागता की तेणें थिंगी स्विमींग पूल करचो वाड्याचो, हिंगा एक स्विमींग पूल करचो आनी इंडोर स्विमींग पूल म्हणून आमगे कुंकळे लोकांक दिवचो. इनोव्हेशन करचें. आतां पावसा बरें आहलें इनोव्हेशन करपाक, नाजाल्यार तेजें सोल्युशन काडचें तेणें कितें जाल्यार. उदक भरले कडेन आसता कितें दिसता? उदक भरल्या जाल्यार 2 पंप लावन आतां उदक लिफ्ट करपा लायला आनी सद्या एका तेचें वॉल काडपा लायला. ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिला कॉन्ट्रॅक्टराक की ते वॉल बांद म्हणून. म्हळ्यार नेक्स्ट वीक म्हाका कंप्लीट करून उडय म्हणटा वॉल बांद. तें उदक पेपरांतल्यान वयर येता न्हू तें. पूण एक्चुली तेका मरे थंयची तें हें आहा हायवेचेर गटार आहा तें बारीक आहा, तें मातशें मोटें करपाक जाय. पूण तो टायम वयतलो न्हू, तेच टेम्पररी हें करून हें करया म्हणून. पूण हो प्लॅनिंग सारकें नासले कारणान हें जाले कडेन आसा अशें दिसना तुका? टेक्निकली हो सारको ना. मेन प्रॉब्लेम मागीर ते पळय हायवेचेर गटार आहा ते मागीर बारीक आहा. मागीर रातभर हो सगळो फ्लो वता न्हू, तर ते स्मूथ उदक वचूंक मेळना. मुखार गटार मोठे आहा ते, पूण हायवेचेर आहा पळय न्हू ते गटार मोठे जाले न्हू जाल्यार उदक सगळें स्मूथ वतलें ते. तेका लागून तें उदक बॅक येता आनी भरता आसा. भरता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. 4 केंद्रीय कामगार कायदे फाटीं घेवप, आंगनवाडी आनी हेर कामगारांक 7वो पगार आयोग लागू करप अशा वेगवेगळ्या मागण्यांक घेवन आयटक मुखार आयले. पणजे आझाद मैदानाचेर तांणी मोर्चा घडोवन हाडलो. हुमकळत आशिल्ल्या आयटकाच्यो मागण्यो केन्ना पुराय जातल्यो, काय फकत आंदोलनाच करत रावपाची? कर्मचारी संघटनाचो प्रस्न. बुधवारा अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन म्हळ्यार आयटकान मोर्चा घडोवन हाडलो. हातूंत आंगनवाडी, शेतकी, उद्देगीक, कर्मचारी संघटनांचो आस्पाव आसलो. अंगनवाडी कामगार संघटनेन आझाद मैदानाचेर निदर्शनां करून कामगार आनी शेतकी धोरणाविशीं आपली चिंता उक्तायली. आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांचेर तांणी भर दिलो. म्हयन्याक उण्यांत उणें 26,000 रुपया वेतन आनी म्हयन्याक 10,000 रुपया पेन्शन दिवपाची मागणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली. तशेंच आयटकान केंद्रीय कामगार संघटनांच्या देशभरातल्या संपाक तेंको दिलो. कर्मचारी संघटनेचा आयज आमी हांगा जमलेले आसा ते ऑल इंडिया अंगणवाडी फेडरेशन जे आसा तांकां सपोर्ट करपाक. जो सपोर्ट आसा म्हणजे जे सेंट्रलाच्यान स्कीम आसा ते स्किमीन आमकां फक्त आमच्या गोंयान आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी युनिटीन रावन जायते कितें मेळलेलें आसा. तशेंच आमी मागता जी सेंट्रलाची स्कीम आसा जाल्यार सेंट्रलाकसूनच आमकां तेंच्यांनी स्केल लावन दिवपाची. थंयच्यान तर जालें एक हें जातलो पेन्शन आसा तें आमकां मेळना, ते पेन्शनी आमकां मेळपाक जाय हो आमचो मोस्ट डिमांड आसा. आनी जशें जशें म्हारगाय वाडटा तशें तशें पगारूय वाडचो आनी सगळे पेन्शन वाडचें, सगळें वाडचें हो आमचो सगळ्या वर्करांच्या तर्फे आमचो डिमांड आसा. टेक होम रेशन जें आमी दितात तांकां आमकां FRS करचो पडटा. एकूच फावटी करता तो एकूच फावटी वता, परत लोकांगेर वचोन लोक आमकां त्या दारांनी घेयना करपाक. ते परत एक फावटी करता ते एकूच फावटीन तेंच्यांनी तो मान्य करपाचो आनी तांकां तें रेशन आसा तें दी म्हणून सांगपाचें. हें आमची मुख्य मागणी. आयज हिंदुस्थानांत देशव्यापी संप आसा. इट इज अ नेशन वायड जनरल स्ट्रायक टू अपोज द पॉलिसीज ऑफ द government at the center and the states, because they are coming up with the 4 new labor codes. Now in these 4 labor codes they want to codify 26 existing laws. तेज्या अधिकारांचेर हनन जातले, ताज्या अधिकारांचे तेर घोर अन्याय जातलो आनी इट इज एन एफर्ट मेड बाय दी गव्हर्मेंट टू डायल्यूट द एक्झिस्टींग लेबर लॉज. आनी अशें जर जालें जाल्यार कामगारांक आलाशिरो कसलोच उरचो ना. आनी जे अधिकार 40-50 वर्सां जालीं तांच्यांनी झगडून घेतिल्ले ते सगळे अधिकार, ते सगळे रायट, ते सगळे तांचे बेनिफिट्स दे विल बी डायल्युटेड टू फेवर द कॉर्पोरेट्स अँड वी आर ओपोजींग दीस. आयज देशांत बँको संपार आसा, इन्शुरन्स सेक्टर संपार आसा, डिफेन्स सेक्टर संपार आसा. रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांनी जरी रेल्वे बंद ना तरी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी संपाक सहभागी तेको दिल्लो आसा. पोर्ट एंड डॉक, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एवरीबडी इज ऑन स्ट्रायक and this is a nationwide strike and we call upon the government of Goa to immediately withdraw and repeal the ESMA notification, because ESMA notification केल्ल्या कारणान आयज
ह्या फार्मा सेक्टरांनी जे काम करता गोंयांत भुरगे ते मायज 200 ते 300 कामगारांक काडून उडयल्ले आसा. एकेच कंपनीन 50 कामगारांक डिसमीस केल्ले आसा, शेकड्यांनी कामगारांक ट्रान्सफर केल्ले आसा. It is a clear case of victimization, it is a clear case of harassment, it is a clear case of trampling upon the rights of the working people. They are paying the workers pittance, but they are taking whopping profits. And when the workers ask for their decent share, they say that you get lost. You're not. We cannot concede to your demands. So this is the way they are exploiting, and we are against this exploitation. We support the nationwide strike. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. देखले मडे आयले रडे अशी एक म्हण आसा, पूण बेथोडा वाठारांत कोयर आनी घाणीचें साम्राज्य दोळ्या मुखार आसून लेगीत कोणाकच कांयच पडिल्लें ना. बेथोडा निवासी वाठारांतलो कोयर साबार प्रस्न निर्माण करपाक लागला. आता हो कोयर सोबीत सुंदर व्हाळांत व्हांवपाक लागला, पूण ही आडनदर कित्याक? पळयात साहिल नायकाचो बेथोडा सावन ग्राउंड रिपोर्ट. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचें गोंय कितलें फामाद आसा तें आमच्या पर्यावरणा खातीर, आमचो नेचर, आमचें ट्युरिजम, आमी ट्युरिजमा खातीर फेमस आसा. बट आतां सद्या म्हाका कांय कळना की आमचे हे लोकल आसा, हे गोंयकार जे लोक आसा, ही आतां रेजिडेन्शियल एरिया आसा आमच्या गोंयकारांची. बट तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितें हालत करून दवरल्या ह्या जाग्याची. हांव सद्या आसा बेतोडा वैद्यनगर त्या वाठारांत आसा. सो ही फूल एरिया जी आसा ती रेजिडेन्शियल एरिया. ही आतां सारकी एग्जॅक्ट पडटा वैद्यनगर जे आसा, एक बेतोडा IDC जे आसा ते IDCच्या फाटल्यान पडटा. सो ही रेजिडेन्शियल एरिया इतली बरी आसा, वातावरण पर्यावरण सगळें बरें आसा हांगासर. बट हो एक स्पॉट जो हांव तुमकां आतां दाखयता हो इतलो बुरसो जाल्लो आसा. हांगासर कोण भायले लोक ना कांय ना, सगळे रेजिडेन्शियल जी एरिया आसा, हे रेजिडेंट जे हांगासरले आसा हे तेंच्यांनी हांगासर कचरो उडयला. आनी हे तुमकां हो जागो पळया कितें जाला तो. आतां तुमी जो विज्युअल पळयता हे आतां सगळे घरांतले वेस्ट वॉटर, आयदनां धुता, कपडे, हो आतां टॉयलेटींचोय म्हणून हो आतां कांय सांगूं शकना. ज्या प्रमाणेन हांगासर तो वास जो आसा हो वास सोंसपा लायकीचो ना. हे तुमी कॅमेरान पळोवंक शकता, बट तुमकां कॅमेरांतल्यान हो वास कळचो ना हांगासर जो सद्या कितें वास येता तो. सो हे फूल वयल्यान हे व्हाळान भितर सरता. आतां तुमी पळोवंक शकता हो नेचर इतलो बरो आसा हांगासर, वाठार बरो आसा. हांगासर लोक येवन सुशेगाद न्हांवूंक शकता, जशें की धाकले गांवांनी व्हाळ जे आसता न्हांवपाक वयता. बट हो व्हाळ वेस्ट. तुमी आतां पळोवंक शकता हे हावज होल्ड वेस्ट वॉटर जे आसा हे वयल्यान रेजिडेन्शियल एरियांतल्यान हे सगळे येवन हे व्हाळाक टच जाता. तुमी पळोवंक शकता व्हाळाचें दृश्य, व्हाळाची हालत कितें जाल्या ती. आनी तशेंच तुमी कचरोय पळोवंक शकता. हांगासर प्लास्टीक, वेट वेस्ट, नाल्लाची सोण्णां, कितें ना, सगळो वेस्ट मिक्स्ड आसा हांगा. आतां तुमी पळयला आमी जे तुमकां जें दृश्य दाखयलां तें तुमी पळोवंक शकता तो वाठार कितलो बुरसो जाल्लो आसा. आतां हे सगळें पळोवन म्हाका एकूच क्वेश्चन येता, हे लोकल्स जे आसा ते लोकल्सांक कांय कळना हांगासर कचरो उडोवपाक जाय काय नाका तो. बट तेज्या वयर आनी एक क्वेश्चन येता, हे वाडो जो आसा हो रेजिडेन्शियल एरिया जो आसा ते गार्बेज कलेक्शन जाता हांगासर काय ना. इफ गार्बेज जर कलेक्ट जातालो जाल्यार ही परिस्थिती आयज जावची नाशिल्ली. सो म्हाज्या हिसपान अशें दिसता की हांगासरलो लोकल पंच मेंबर आसा तेका हे दिसोंक येना ना बाबा लोकल्सांनी कितें कंप्लेन केल्या तें कांय खबर ना. आमकां हे दुसऱ्या लोकां कडसून कळोन येयलें की अमक्या जाग्यार अशें आसा, असो कचरो पडला आनी तांकां मदत जाय. सो त्या हिसपान ते मदत करपाक लागून आमी हांगासर आयज आसा आनी हे तुमकां दाखयता.
मजगती नो गार्बेज झोन म्हण मारिल्लो बोर्ड हिडन उरिल्ल्यान लोकांक कोयर उडोवपाची ही सुवात दिसता काय कितें हो लेगीत प्रस्न उपरासपाक लागला. आता बेतोडेची हालत कितें जाल्या ती आता ही हालत कित्याक लागून जाल्या हे बोर्ड जे मारलेले आसा ते लोकांक दिश्टी पडना म्हणून ही हालत जाल्या. आता हे पंचायत जी आसा पंचायतीन हे सगळें पळोवपाक जाय बारीक बारीक गोश्टी कितें आसा ते बारीक बारीक गोश्टी खातीर ती गोश्ट मागीर व्हडली जाता. आता हे जर सगळें क्लीन केल्ले जाल्यार लोकांक दिसतले आशिल्ले आनी ते दिसतले आसतना ते कचरो उडोवचे नासले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, साहिल नाईक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. राज्य मंत्रिमंडळान सोमारा भलायकी सेवा संचालनालय गोवा मेडिकल आनी डेंटल कॉलेजीच्या नेमणुकांक मान्यताय दिली. पळयात. भलायकी सेवा खात्या खातीर दोतोर, तंत्रज्ञ हांचे सयत सुमार 170 नेमणुकांक मान्यताय दिल्या असो उल्लेख मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. हे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतिल्ल्या हेर कितल्याशाच निर्णयांचो एक भाग आशिल्ले. The Factories Goa Amendment Bill 1948 is in force in the state of Goa. ताका एक amendment हाडला for the ease of doing the business. Okay. Release of second. Formation of the state NSS cell in the state of Goa for the recruitment of the staff for the state NSS cell and the creation of the post for the state NSS cell. NSS cell आम्ही वेगळो एस्टाब्लिश केला त्याच्या खातीर सेपरेटली स्टाफ आनी ते सगळे रिक्रूट करपाक सुरवात केल्या. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनचो रिपोर्ट 24-25 हो कॅबिनेटाच्या मुखार दवरलो तो असेंब्लीत दवरतले. Appointment of the consultant specialist and technician staff and on the contract basis under the Directorate of Health Services. Surgeon 10, gynecologist 10, physician 10, orthopedician 10, anesthetist 10, pediatrician, staff nurse, anesthesia technicians. हे जे सगळे ते सगळे अपॉइंट केले. तशेंच न्हंय येरादारी खात्याचे नाव बदलून अंतर्देशीय उदका मार्ग खाते करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. दोनूय खात्यांचे फुडारी आता स्वतंत्रपणान काम करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. Declaring the Director of River and Navigation Department as the head of the Department of under Rules and Business of the GRDP, Department of the Inland Waterways into the two separate department. Captain of पोर्टाच्या अंडरूच आशिल्ले रिवर एंड नेविगेशन ते डिपार्टमेंट ऑफ द इनलँड वॉटरवेज म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट करून ताका HODs केलो. Extension in the tenure of the pension cell for the further period of the 1 year by engaging the additional retired officer for improving upon the ratio of the clearance of the pension cases. ताका extension एका वर्साक pension cellat केल्ले आसा. Proposal of the appointment of the one additional embryologist in the department of the obstetric and gynec in the Goa Medical College, Bambolim. Creation of the 13th post in the public prosecution. Approval of the pattern of assistant in the Goa Tourism Board constituted wide notification. Proposal for the undertaken Sports Authority of Goa towards the sanctioning of the catering services to provide the Khelo India. Post facto approval पयलीच्या कोणाक आशिल्ले. Allotment of the land of 2440 square meter for the Babasaheb Ambedkar Bhavan. ते कॅबिनेटाक येवपाचे उरलेले. Creation and continuation of the 4 contractual posts in the IT startup promotion cell. Goa Animal Breeding Domestic and Regulations Compensations Bill 2025. हे कॅबिनेटाक हाडला असेंब्लीक वतले. गोवा 365 खातीर मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. तियात्र अकादमी ऑफ गोवान रवींद्र भवन वास्को हांचे जोड पालवान तिसरे अखिल गोय आंतरशालीय तियात्र सर्त घडोवन हाडली. तियात्राच्या पारंपारीक कला प्रकारांतल्यान गोंयचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज तरणाट्यांनी मुखार व्हरचे असो हे कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. पळया तियात्रांतले कांय खीण. नमस्कार. आज परत एकदा आमकां खूब खुशी भोगता की एंथोनी बार्बोजाबाब आमचो तियात्र अकादेमीचो प्रेसिडेंट आनी एकदा आमकां रवींद्र भवनाच्या सगळ्या कमिटीक आनी सगळ्या स्टाफाक संदी दिली की तियात्र कॉम्पिटिशन होस्ट करपा खातीर. आयज ऑल गोवा इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन आतांच उक्तावणें जाला. मोविन गुदिन्हो सर ऑनरेबल मिनिस्टर गोंय राज्याचे तेंचे उक्तावण केला आनी पयलें स्कूल आतां तियात्र चालू आसा. अशेंच आमी 12 तारखे पर्यंत टोटल 6 तियात्र हांगासर स्टेज जातली.
ही खुशी कित्याक भोगता कारण रवींद्र भवन काही काळापूर्वी बंद असले, कार्यक्रम जायनासले, पूण नाटक, एकांकिका, गायनाच्या प्रोग्रामात तियात्र आमी होस्ट करतात. ही आमची गोंयची परंपरा आसा. कमर्शियल तियात्र एवरी फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे हाऊसफुल जाल्ले आसा आमचें. आनी आयज माणकुली भुरगीं ज्या पद्दतीन तियात्र करता तें खरें म्हटल्यार अभिनंदन आमच्या प्रेसिडेंट तियात्र अकॅडमीचे एंथोनी बार्बोस आनी तेजी सगळी टीम ही तेंच्यांनी फुडाकार घेतला. नाल्यार भुरग्यांक कोण चान्स दिता? ही भुरग्यांचें प्रेझेंटेशन फुडें वचून बऱ्यांतली बरी कलाकार जातली. आनी जशें तेंच्यांनी म्हटलां की युनेस्कोक तेंच्यांनी रिकॉग्निशन मेळचें म्हणजे ट्राय करता. आमी तांकां खूब बेस्ट विशीस म्हणटा आनी आमचे कडल्यान सुद्दां जर कितें हेल्प आसा जाल्यार आमी सगळें करता. आमचें सरकार, आमचे मंत्री सगळे मोहीन गुदीन आसात, संकल्प ताजी आसात, हे सगळे जाण हेल्प करते. आमचे दोतोर प्रमोद सावंत हेज्या खातीर फुडें सरलेलो आसा. फाल्यांचो तियात्राक आमचे कुट्टाळीचे MLA एंथोनी आसतले, परवा मागीर संकल्प आमोणकर, दाजी साळकर, दीपक नायक चेअरपर्सन, सगळ्यांक आमी आपयला. हांव विनंती करता आनी सगळ्यांक इन्विटेशन दिता मुरगांव, वास्को, दाबोळी, कुट्टाळी आनी सगळ्या लोकांक की तुमी येवचें दनपारां 3:30 वरांचेर रवींद्र भवन बायणा आनी आमच्या भुरग्यांची उर्बा वाडोवची. हांव आयज हो सेकंड आमचो हांव तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष जाल्ले उपरांत सेकंड कार्यक्रम आमी हांगासर घडटात. पयलो आमचो पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल हांगासर 6 तियात्र जाले आनी वास्कोचे रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष चंद जाधव आनी ताचो वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र आनी ताची सगळी टीम MS आनी आख्खो स्टाफ इतले बरे भाशेन ती आनी आमचे पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल बरे भाशेन सादर केले. आनी आतां आमी परत रवींद्र भवन वास्कोत येयल्यात कारण थंय एक आमकां बरें आमचे इश्ट आसा चंद जाधव जो रवींद्र भवनचो चेअरमॅन आसा तो, आनी सदांच म्हाका फोन करून सांगता कसलोय प्रोग्राम आसा म्हाका सांग, हांगासर करया ठेगाचो. सो हे फावटी आमी तियात्र चिल्ड्रन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन 3rd टायम जाता तें हांगासर हाडलां. आनी आयज हॉलांत जायतो लोक आसा, ऑलमोस्ट 80% सिटां भरलेलीं आसा, तुमी पयलां आसतलें. आनी अशें दिसता की वास्कोतूय आतां तियात्र फूल स्विंग चालू जाला कारण हांगासर पॉप्युलर आनी कॉमर्शियल तियात्राचेय प्रयोग जाता आनी फूल हावस जाता. सो म्हाका लोकांक अपील करपाक जाय वास्कोच्या आनी सगळे भोंवतणच्या लोकांक, उर्मागांव, वास्को, कोर्ताली, जो कांसावली सायडी बेतालबाद ह्या लोकांक हांगासर आमी आयज सावन हे तियात्र चिल्ड्रन कॉम्पिटिशन केलां इंटर स्कूल. ह्या तियात्राक तुमी मुद्दम येवन पळोवचें कारण भुरगीं इतले आपले योगदान दिता, इतले आपली कला दाखयता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर. कितलेशेच दीस सतत मॉन्सून हवामाना उपरांत IMDन गोंया खातीर नवी शिटकावणी जारी केल्या. बुधवारा वा बिरेस्तारा हवामानाचो अलर्ट नासलो तरी खात्यान 12 जुलय ते 15 जुलय मेरेन राज्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या वेळार गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा पावसाक थोडो वेळ विसव मेळटलो असो अदमास आसा. IMDन दीसभर वेळोवेळ पावसाचो अदमास काडला, पूण एकंदर हवामानाचो वावर थोडो उणो जावंक शकता. मळबात कुपां दाटपाची शक्यताय आसा. चडावत आनी उणें तापमान सुमार 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. मॉन्सून स्थिर, IMD कडल्यान नवी शिटकावणी जारी. बुधवारा वा बिरेस्तारा हवामानाचो अलर्ट ना. राज्यांत 12 आनी 15 जुलय येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस. बिरेस्तारा पुराय राज्यांत पावसाचो विसव. मळबात कुपां दाटपाची शक्यताय. चडावत आनी उणें तापमान सुमार 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.